पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो बहुपवित्रित्वेचो तिसरो जण. पवित्र आत्मो सुरवेर थावन बापा आनी पुता संगी आसलो. हो संसार पवित्र आत्म्याचे सक्तीन रुपीत जाल्लो. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रवादिनी देवाचे उतार परगटले आनी आंवकार मरी पवित्र आत्म्याचे सत्तेन गर्भेस जाली. जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळी पवित्र आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें देवाचें राज परगटूंक प्रेरक जालो. निमाण्या जेवणार जेजून ताच्या सिसांक पवित्र आत्मो बसयलो. सर्गावेच्या पयलें जेजून ही बासवणी नव्यान केली. पेंतेकोस्ताच्या दिसा माळये सलार आसल्या धर्मदूतांचेर, मोरयेचेर आनी हेरांचेर पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबांच्या रुपार आयलो आनी ताच्या येण्यान तांचे थंय नवो जीव आयलो. अशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बिजूड धर्मदूत धैर्यादीक जाले आनी जेजू बसयलोलो सडवणदार म्हूण सगळ्यान परगटूंक लागले. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांत पवित्र आत्मा आमचे ते येता आनी आमकां ताच्या देण्याने भरता. आमचे ते तो वस्ती करता आनी आमची काळजां देवाच्या मंदिरां करता. पवित्र आत्मा आमकां बापाच्या मोगांत आनी जेजूचे कृपेंत वाडोवंक आदार दिता. पवित्र आत्मा पवित्र सभेच्या सर्व संध्यांक एकवटायता आनी तांकां पवित्र करता. पवित्र आत्मो आमचो शिक्षक. तो जेजून उगडापी केल्ली सतां आमकां शिकयता आनी ते परी आमची जिणी रुपीत करूंक प्रेरण दिता. आमच्या भावार्थान आमी वाडोवंक आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आमी वाडोवंक पवित्र आत्मो आमकां मजत दिता. तशेंच पेल्याचे सेवेंत आमची जिणी अर्थाभरीत करूंक उलो दिता.